कोलवा पुलीस चोराक धरपाचे सोडून रेड्याच्या फाटल्यान चड धांवतात। बाळावलेचो आमदार कायतू कोलवा पुलिसांचेर सामको बेजार आसा। गावात चोरयो वाडटात, मात पुलिसांक चोर सापडनात। पुलीस फक्त धिर्यांच्या फाटल्यान म्हण कायतू उलयलो। बाळावले वाठारात आनीक पुलीस फोर्स घालचो म्हण तो मागता। सेरावले लायटीच्या ट्रान्सफॉर्मराच्या उक्तावण सुवाळ्या वेळार तो उलयतालो। पुलिसिंग आयज सांगला रातीचे तांकां पेट्रोलियम कितें एडिशनल हें करून पूण कांय सजमना म्हाका। आमचो PI आसा तोय कितें चड रेड्यांच्या फाटल्यान धांवता, कितें जिरी आहाय ते बंद करपाक ताच्या फाटल्यान धांवता, पूण हे चोरांच्या फाटल्यान कांयच जायना। लोकांकूय बीन दिसता हाची। आनी मोस्ट प्रॉब्ली कितें चडशे प्रॉब्लेमा कितें आसात, कोण चोर आनी कोण सारकें म्हणून कांय कळना रे। गांवांत तितलोय लोक रेंटान दिल्लो लोक आसा, तांची कसली डिटेलूय ना आमचे कडेन। तर द वे आमचें चलता आतां ते भाशेन हांव कोलवा पुलिसी कडेन मातशें हॅपी ना। प्रॉब्लेम जाला तेंच कितें नाका तूं इंट्रस्ट घेतात। मोस्ट प्रॉब्ली चडशे सगळ्यांक कोणाक इंट्रस्ट चड आसा पुलिसीन खूंय पयलें जाल्यार एक बुल फायट जालें थिंगा पुलीस आसता धांवले। सरकाराचे 2016 कॅलेंडर तयार जाले। अंदू 365तले वट्ट 247 दीस काम करचे पडटले। 247 दिसां भितर 17 मर्यादीत सुटयांचो आस्पाव आसा। अंदू सरकारी कर्मचारी चवथ बरी फुलयतले, मात तांची दिवाळीची सुटी गेल्या। 2016 वट्ट 5 विकेंड सुटयो सरकारी कर्मचाऱ्यांक मेळटल्यो। मंत्री दीपक ढवळीकारान कॅलेंडर उक्ते केले। 2016 सरकारी कॅलेंडरा प्रमाण 365तले 247 दीस सरकारी कर्मचाऱ्यांक काम करचे पडटले। तातूंत आनीक 17 मर्यादीत सुटयो आसात। 2016 2 स्पेशल सुटयो मेळटल्यो, जाल्यार 2016 मार्चात 2, एप्रिलात, ऑगस्टात आनी सप्टेंबरात प्रत्येकी एक अशे वट्ट 5 विकेंड आयल्यात। 5 विकेंडांतलो एक विकेंड चवथी कडेन आयिल्ल्यान सरकारी अधिकारी 2016 चवथ बरी फुलयतले। दिवाळी शेनवारा आयिल्ल्यान ती सुटी मात वतली। इतले मजगती मंत्री महादेव नायकान गोंयांत नवे 21 उद्देग येतले म्हूण घोशणा केल्या। केरळा 7, कुणय 4, मडकय 1, सांगे 3, होंडा 3, शिरोडा 2, पिसुर्ले 1 हे असे 21 प्रोजेक्ट। तातूंत चड करून फार्मास्युटिकल कंपनी आसात आनी दुसरे मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी आसात। फाल्यां गोंयच्या मुक्ती दिना निमित्तान शिरोडेच्या औद्योगिक वसाहतीत 5 वरांचेर रेडीमेड गार्मेंट इंडस्ट्रीचो पांयाभरणी समारंभ जावचो आसा। कामतीन एक स्टेटमेंट केल्लो की HTC आसा ते इलिगल आसा म्हणून, बेकायदेशीर म्हणून। हांव ताका सांगूंक सोदतां की तो जे उलयता ताका कितें तितूंतल्यान साध्य करपा आसा म्हाका खबर ना, पूण अभ्यास करना आसतना खंयचे तरी कोणे दिल्ल्या इन्फॉर्मेशनाचेर हें उलोवप हें बरोबर जायना। प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार। मुरगांव पालिकेन नॅशनल हायवे ऑथॉरिटीक हायवे लागसार होर्डिंग लावचे न्ही म्हूण नोटीस काडल्या। हायवे ऑथॉरिटी दाबोळे हायवे कुशीक व्हडले होर्डिंग लायता। होर्डिंग रस्त्या कुशीक आशिल्ल्यान ते पडले आनी लोकांचे कितें बरें वायट जालें जाल्यार जापसालदार कोण काय म्हूण लोकांचो प्रश्न। चिखली पंचायतीकय होर्डिंग्स नाका। हायवे ऑथॉरिटी म्हणटा लोकांच्या माहितीक लागून खंय होर्डिंग लायतात। होर्डिंग कमर्शियल जे आसा हैज टू हैव 45 मीटर सेटबॅक फॉर द हायवे। येदो व्हडलो बोर्ड येदे व्हडल्या हायवेचेर ट्रॅफिकाच्या टायमाचेर पडलो जाल्यार हाका जबाबदारी कोण घेतलो? ग्राउंड स्लीप जालो, वारो आयलो, हो पडलो, हाजी गॅरंटी कोण घेता? इफ इट इज इलिगल इट हैज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम दिस इमिजिएटली। एडिशनल कलेक्टरांनी तांकां नोटीस धाडलेली आसा, आमकां म्युनिसिपालिटीक नोटीस धाडल्या की ते स्टॉप कर म्हणून। आनी त्या लेटराचेर आमी ऑलरेडी प्रोसिजर चालू केला। आयज नाल्यार फाल्यां ताका आमी रिमूवल नोटीस काडटले। पूण आमगे मिटिंगे आमी डिस्कस केला आनी ते कोर्टा ऑर्डरीचे आमी दिवपा जायना। आतां सेक्रेटरी डिस्कस करून सेक्रेटरी आतां लेटर धाडटलो आनी ते रिजेक्ट करपा। ट्रॅफिकाची माहिती दिवंक होर्डिंग लायतात म्हूण हायवे ऑथॉरिटी सांगता। We are putting some unipole there with facilities to capture the traffic data and other parameters which are going on. Murunga municipality does not have jurisdiction over it. It is NHIROW and we have done it in some public interest. प्रुडंटा खातीर दिशान परब। घेऊया एक विराम।